आज आम्ही माटोळचे साहित्य ताच्या आयज उद्घाटन जालां आणि गेली 5-6 वर्सां हे माटोळचे साहित्य जे नेत्रावळी जो गांव जो हेड ऑफ केल्लो आसा आनी थंयच्यान सुरवात जाल्ली आमचे मदीं संस्थेचे चेअरमॅन डॉक्टर सुभाष वेळीप आसा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसा, बाकी सगळे मनीस आसात आनी आमी आयज ह्या वर्साचे चवथीचे शुभारंभ हे माटोळचे साहित्याचे शुभारंभ आतांच ह्या लोहया मैदानात जाल्या. आज सगळे 44 स्टॉलांक आसा जे नेत्रावळी म्हणजे सांगे तालुका जसो केपें तालुका मेळून सगळ्यांनी हे केल्ले आसात. आयज आमकां ह्यो एकठांय म्हणजे आमच्यो गांवच्यो हे माटोळचे साहित्य जे आसा ते हांगा सगळ्यांक जे भावीक आसात जे चवथीक लागून पयलीं जे तांकां जळमळा म्हणटा अशें सगळें साहित्या लागून एकठांय करपा पडप आयज सगळे एक जाग्यार हांगा तांकां मेळटा आनी बरे जाग्यार म्हणजे जे हांगा लोहया मैदान म्हळ्यार हांगा स्वतंत्र लढ्याक जेणी वावर केल्लो आसा असल्या स्वतंत्र वीर यांचो उगडास करपा खातीर लोहया मैदान जे आसा क्रांतीदीन हांगा मनयतात आनी ह्या लोहया मैदानाचेर हाज्या पयलीं उच्च दर्जाचे कार्यक्रमच जाय पूण आयज ही एक बरी संदी सरकारान उपलब्ध करून दिल्ली आसा की आमचे ग्रामीण भागाचे जे शेतकरी लोक आसात ग्रामीण भागाचे जे असले माटोळीचे रानाक वचून जे सगळे साहित्य हाडटात आनी ते मडगांव खंय तरी येयी मडगांव आयले उपरांत तांकां योग्य त्या पद्दतीन बसपाक मेळनासलें खंय तरी जागो मेळप खंय तरी बसप थंय मागीर कोणी तरी आनी हांगा बसनाका थंय बसनाका असो प्रकार जाय पूण ही आयज एक बरी सोय जाल्ली आसा आनी जेणे करून जेंकां सगळे सामान आमचे घेवन येणारे लोक आसात जे शेतकरी आसात ग्रामीण भागाचे लोक आसात तांकां हांगा ह्या पवित्र जाग्याचेर बसपाकय मेळटा आपले जे कितें हाडलेले आसा ते हांगा सेल विकपाक मेळटा